हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव ऐश्वर्या कोरजेकर तुमच्या मुखार न्यूज रूम घेवन आयला. तर आतां आमी आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया. तर आतां आमी सुशांत गांवांत सांजचे कडेन या, ताचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाच्यो घडणुक्यो. सुशांत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 2 दिसां पयलींच एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केल्लें. ते म्हटल्यार की बेकायदेशीर घरांची नळ आनी उदकाची जोडणी तोडून उडयतले म्हणून. ह्या विशयार वीज खात्यान एक सर्क्युलर इश्यू केला आनी जे वीज खात्याचे AE आनी JE आसात ती वचून प्रत्यक्ष पळोवणी करतले आनी ते उपरांतच त्या नव्या ज्या घरांक आहा ती नळ जोडणी किंवा उदकाची जोडणी दिवपाची ना की थारायतले. दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जी अमेरिकेच्यान येता. अमेरिकेचे जे राष्ट्राध्यक्ष पदा खातीर जे इलेक्शन जालें तातूंत डोनाल्ड ट्रम्प हांणी बाजी मारिल्ली आसा. मूळ भारतीय वंशाचे जे उमेदवार आशिल्लो कमला हॅरिस हांकां हार खावची पडल्या. आनी एक म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हटल्यार सुप्रीम कोर्टान प्रायवेट ज्यो प्रॉपर्टी आहात ताच्या संदर्भात एक म्हत्वाचो निवाडो दिलो. हो निवाडो काल दिल्लो ॲक्च्युली. सुप्रीम कोर्टान आपल्या निवाड्यात म्हटलां की सरकार जे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार कोणी आसूं तांकां सगळ्योच खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेवपाक मेळच्यो नात. जे घटनेचे कलम आसा 39(ब) ते प्रमाण हो जो निवाडो दिल्लो आसा. 45 वर्सां पयलीं असोच एक निवाडो आदल्या सरन्यायाधीशान दिल्लो. ते प्रमाण ताणें म्हटलेलें की सगळ्यो खाजगी मालमत्ता सरकाराक ताब्यात घेवपाक मेळटलो. पूण हो निवाडो आतांच्या घटनापिठान बदलून आतां नव्यान निवाडो दिल्लो आसा. कांय दिसां पयलींच गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें की नो मॅन्स लँड ज्यो आसात त्यो गोंय सरकार ताब्यात घेवपा खातीर ज्यो कायदेशीर सोपस्कार आसा ते पुराय करपाच्या वाटेर आसा. आनी सुप्रीम कोर्टाचो जो हो निवाडो आसा तो गोंय सरकाराक एक धपको आसा. सविस्तर सगळ्यो बातम्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू सुशांत. सुशांतान जितल्यो ज्यो बातम्यो सांगल्यो त्यो तुमी मुजरब गोमंतकाच्या 7 PM बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन या, ताचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. ऐश्वर्या. दिवचलच्या वाळशी ते वाठारांतल्यो ह्या 4 लेन बायपास रस्त्याची फाटल्या पावसान पालसणां कोसळिल्लीं. ताका लागून सद्या हे पालसणां काडून धडा कातरपाचें काम थंय सुरू जालां. तशेंच फाटल्या पालसण कोसळिल्ल्यान बायपासाची एका वटेनची लेन येरादारी खातीर आजुनूय बंद आसा. तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बार्देस आनी पेडणे उपरांत आतां तिसवाडी, सालसेत आनी मुरगांव ह्या वाठारांत जमनीच्या दरांत सरकारान वाड केल्या. प्रमोद सावंत सरकारान उत्तर गोंय भायल्या लोकांक विकला आनी आतां तांची नजर दक्षिण गोंयाचेर आशिल्ल्याचो आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. थँक्यू ऐश्वर्यान ज्यो दोनूय ज्यो मेन ज्यो बातम्यो सांगल्यो तो तुमी मुजरत गोमंतकाच्या 7 PM बुलेटिनाक पळयात. तर तशेंच आमी संजना कडेन या, ताचे कडेन आयच्या दिसाची घडणूक. संजना. जॉब स्कॅमांतली आतां प्रकरणां एक मुखार येत आसा. त्याच बरोबर दिवचले प्रिया यादव, दिवचल पुलिशेन फाटीं प्रिया यादव हिका अटक केल्ली. तिची आतां एक कारनामा मुखार येवपाक लागला. तिणें रेल्वेन जॉब दिता अशें म्हणून सांगून पयशे घेतिल्ले ते जालेच. आतां अशें मुखार आयला की बायलांकूय तिणें दिवचलच्या तोपी घातिल्ली अशी आमकां आयकुपाक येयला. आनी तेजेर आमी स्पेशल रिपोर्ट केला, तो साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवचो. तशेंच दुसरी बातमी आसा ती आमदार विजय सरदेसाय हाणें फातोर्डेच्या ओल्ड मार्केटाच्या वाठाराची पळोवणी केली. ह्या वेळार त्या ओल्ड मार्केटाक दर वर्सा हुंवार येता. तो हुंवार दर वर्सा येवचो न्हय म्हूण ताणें WRD कडेन कांय निर्देशूय दिले. तशेंच त्या वाठाराक इतिहासीक फाटभूंय आसा. त्या वाठारांत हेरिटेज वॉक बेगीनूच सुरवात करतले अशें आमदार विजय सरदेसाय हाणें सांगिल्लें आसा.
थँक्यू संजनान जी ज्यो सांगले त्यो बातम्यो बताय जॉब स्कॅम जो हालसाक ज्यो सुरू आसा तेजेर खरेंच आनी हेर अपडेटा लागून पळया गोमंतक टीव्ही तशेंच कुर्तोरीम घोगळ वाठारान जो रस्तो सामको इबाड जालो त्या रस्त्यार सगळे फोणकुलां पडिल्लीं आसा आनी जे फोणकुलांनी ते हेजे रिपेर करता ते फकत फोणकुलांनी फकत माती घालता आनी ते दवरिता सो ते थळावेल्या लोकांनी PWCचेर राग उक्तायल्लो आसा आनी तेंच्यांनी मागणी केल्या की अशें आमकां सविस्तर सारकी रिपेर करून जावं ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात तशेंच आमी आतां दिप्ती कडेन या ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक दिप्ती. सध्या गोंयांत पर्यटन हंगामाची सुरवात जाल्ली आसा मोपा फाटोफाट आतां दाबोळी विमानतळाचेर पयले रशियन चार्टर जे आसा ते काल सांजे देंविल्ले आसा आनी ह्या चार्टर विमानांतल्यान 334 पर्यटक गोंयांत आयिल्ले आसा. तांकां ह्या वेळार व्हड्या दबाज्यान एअरपोर्टार जो आसा तो येवकार दिल्लो आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार सरकारी कर्मचाऱ्यांचो DA जो आसा तो 50% वयल्यान 53% म्हणजे सुमार 3% वाडिल्लो आसा. तर सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक जुलय सावनचो जो एरियस आशिल्लो तो नोव्हेंबराच्या पगारांक तांकां मेळटलो. आनी एक म्हत्वाची म्हळ्यार राज्यात सध्या कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणात जी पळय बायलां घुस्पल्लीं आसात जावं ती पुजा नायक आसूं प्रिया यादव तशेंच तिचे फाटोफाट दिपश्री सावंतगांव हांकां अटक केल्ली आसा. मात ह्या तिनूय बायलांक कडल्यान जो मालवज जप्त केल्लो आसा पुलिसांनी तो कितलो कितें आसा ताचो एक स्पेशल रिपोर्ट आमी केल्लो आसा तो तुमी मुजरत गोमंतक टुडे तशेंच आमचे गोमंतकाच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांचेर मुजरत पळोवचो. थँक्यू दिप्ती. तर आतां आमी उतेजा कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. उत्तेजा. कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणात आनी एकल्याक काल काणकोण पुलिसांनी अटक केलो. तो म्हळ्यार परये 70चो रामेश्वर मांद्रेकर हांणी खंय पुलिसेंत नोकरी दिता म्हणून एका काणकोणच्या तरणाट्याक 5 लाखांची टोपी घातली. ताका काल काणकोण पुलिसांनी अटक केल्या आनी तांणी एकटो आसा ताच्या वांगडा मुखेल दुबावीत जो रवीन भंडारी हाच्या 8 गुन्यांव नोंद केला. तो सध्या फरार आसा आनी पुलीस ताच्या मागार आसा. तशीच ह्याच्या संदर्भात आनी एक आमदार विजय सरदेसायान स्टेटमेंट केलें की गोंयान ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांक नोकरेंत सेवा वाड दिल्यात तांचो ह्या कॅश फॉर जॉबात सहभाग आसा असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. आनी तिसरी बातमी म्हळ्यार गोंयांत येवपी पर्यटकांचे जे चडणूक जाता ताका लागून आयज कलंगूट पुलीस आनी कलंगूट पंचायत तशेंच कोस्टल पुलिसांच्या हांच्या जोड पालवान कलंगूट पुलिसेन एक खासा मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेंत पुलिसांनी सुमार 15 दलालांक ताब्यात घेतिल्ले आसा अशी माहिती कलंगूट पुलीस स्टेशनाचो PI परेश नायक हांणी दिल्ली आसा. तर ह्यो तिनूय बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. थँक्यू उत्तेजा. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक टीव्ही फॉलो ते सबस्क्रायब करा. कॅमेरामॅन यश सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जुईकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.